माझे नाव श्रीकांत चारी, प्रेसिडेंट ऑल गोवा लॉरी ओनर्स असोसिएशन. सो आयचे प्रेस घेवपाचें एक मुख्य कारण म्हणल्यार आमी एक मेमोरंडम सबमीट केला आता. डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आणि हेजी CC जी आसतली ती मिनिस्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आणि मुख्यमंत्र्याक वयतली. सब्जेक्ट रिगार्डींग रिमुवल ऑफ बॉर्डर चेकपोस्ट. स्टेट चेकपोस्ट आसतले खबर आसा तुमकां. सो हे चेकपोस्ट जे आसा पळय न्ही ते रिमूव करचे म्हणून एक्चुली 2021 सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान स्टेट गव्हर्मेंटाक एक रिप्रेझेंटेशन आयिल्लें. सो तुमी तेजेर स्टडी करात आनी ते चेकपोस्ट काडचे आनी तो कितें प्रोग्रेस आसा तो अपडेट करचो म्हणून. सो आयज आमी असो 2026 आनीक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें कम्युनिकेशन येयल्लें ते 2021 येयल्लें. सो ऑलमोस्ट 5 वर्सां जालीं. सो हाजेर स्टेट गव्हर्मेंटान अजून कांय स्टेप्स घेतलेली ना बॉर्डर चेकपोस्टाची आनी काडपाक लागून. सो मेजर जे थोड्यो स्टेटी आसात MP जावं UP अशे खुबशे स्टेटींनी बॉर्डर चेकपोस्ट ऑलरेडी काडलेले आसा. आनी म्हाका दिसता महाराष्ट्रा CMन लास्ट इयर डिक्लेअर केल्लें की महाराष्ट्रान सुद्दां बॉर्डर चेकपोस्ट काडटले म्हणून. सो आतां गोंय आमी जर कन्सिडर केलें जाल्यार एक बारीक स्टेट आनी सदींच सरकार सांगता की आमी एक एग्जाम्पल सेट करता. खंयचे जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची गायडलायन्स येता तितून आमी फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल कॅशलेस जेन्ना जालें तेन्ना स्टेट गव्हर्मेंटान एक हें केलें की आमी फर्स्ट स्टेट टू गो कॅशलेस. सो जेन्ना कॅशलेस तुमी वयता फर्स्ट तेन्ना हेजेर कित्याक आजून कारवाय करूं ना हो एक आमचो मोठो मुद्दो आसा. कित्याक ह्या बॉर्डर चेकपोस्टांचेर कितें कितें प्रकार घडटा ते मिडियांतल्यानूय तुमी दाखयल्लें आसा. ताका लागून आमी सरकारा कडेन 15 दिसांचो टायम दिला की हें आतां आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्या उपरांत 15 दिसांनी कितें तें तेंच्यांनी स्टेप घेवपाचें आनी बॉर्डर चेकपोस्ट रिमुवलाचेर एक्शन घेवपाची आसा. सो दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आतां हाच्या पयलीं आमी एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें रिगार्डींग रॅम्पंट ओवरलोडींग. जें ओवरलोडींग चलता तेजे रिगार्डींग तेजेरूय सरकारान कांय आजून कारवाय करूं ना. 2005 सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आशिल्ले की स्ट्रिक्टली जे ओवरलोडींग चलता ते बंद जावपाक जाय. सो आमी पळयलां आसतलें सरकार सदींच कोर्टाचे ऑर्डर म्हूण सांगता आनी सामान्य मनशाक ते कोर्टाचे ऑर्डरी दाखोवन इम्प्लिमेंटेशन करता. सो आतां सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट जेन्ना आसा पळय न्ही तेन्ना गोंयान ओवरलोडींग बंद जायना. हो एक मोठो प्रश्न आसा. सो कितें कारण आसा की सरकार ह्यो गोश्टी सिरियसली घेयना. सामान्य मनशा कडल्यान जेन्ना खंयचे पयशे काडपाचे आसता तेन्ना सरकार तेजें इम्प्लिमेंटेशन एक्झिक्युशन जें आसा पळय तें इमिजिएट करता. वेरेज जेन्ना सरकार खंय तरी लोकांक दिवपाचें आसता तेन्ना त्यो गोश्टी जायना. आनी तिसरी गोश्ट म्हणल्यार कशें आसा की बॉर्डर चेकपोस्टाचेर आतां आमी 2017 सरकारान सांगलें की टोटल कॅशलेस. आतां गोंयभराची जर RTO ऑफिसीस जर आमी म्हणले जाल्यार त्या RTO ऑफिसान ₹1 सुद्दां कॅश ऑन ट्रान्झॅक्शन जायना. तुमकां खबर आसतली. बट जर बॉर्डर चेकपोस्टाचेर जर वचत जाल्यार थंय ₹1 कॅशलेस घेयना, 100% कॅश. वॉट इज द रिजन? हाजेर सरकारान जस्टिफिकेशन दिवपाक जाय. कित्याक जेन्ना तुमी सगळी रिजनल ऑफिसीस जी आसा पळय न्ही ती कॅशलेस म्हणटा, तुमी ₹1 सुद्दां थंय कॅश ऑन ट्रान्झॅक्शन करिना तेन्ना बॉर्डर चेकपोस्ट 100% कॅशान कित्याक? खंय तरी हांगा शंका दुबाव आसा की हांगा खंय तरी करप्शन जाता आनी हे करप्शनाक मार्ग मोकळो दवरपाक जाय म्हणूनच हे बॉर्डर चेकपोस्ट जे आसा ते 100% कॅश ऑन ट्रान्झॅक्शन चलता. सो सरकारान प्रूव करचें जावं सरकारान सांगचें की बाबा हितून करप्शन कांय इनवॉल्व ना आनी तेंचें इंटेन्शन जें आसा तें क्लियर आसा, क्लीन आसा. आतां ह्या रिप्रेझेंटेशनाचेर आमी पळय 2021 जें कितें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें आसा तें आमी मेन्शन केल्लें आसा हेजेर. सो हाजेर आतां सरकार कितें कारवाय करता ती पळोवची पडटली. 15 दिसा टायम दिले इन केस समज 15 दिसान जावना जाल्यार तुमची फुडली स्टेप कितें आसता? 15 दिसाचो आमी टायम दिला. नाजाल्यार 15 दिसान जर सरकार जर म्हणटा की बॉर्डर चेकपोस्ट रिमुवल करपाक आनी कितें टायम जाल्यार आमकां बॉर्डर चेकपोस्टाचेर वचून थंय कितें एक्चुअल प्रोसेस जाता पळय न्ही तो लोकांक आमकां दाखोवचो पडटलो. टोटल कितके कितके आमचे आतां ऑलमोस्ट 50 ते 60 लोक आसा जे लॉरी बिझनेसान आसा आनी आजून स्टील कावंटींग. नवे लोक आमच्यात गोंयकार जे भुरगे आसा ते नवे हे लॉरी बिझनेसान एंटर जावपाक लागले. आतां तो चिनय घाटाचो हें व्हरता माल व्हरता कोणसो व्हरता ते तितूनय तुमचें आसा असोसिएशन तें आसा? आमचे कडेन पळय आतां सिवील गुड्स किंवा मायन्स आसा जावं आयर्न ओर पेलेट्स आसा, जिप्सम आसा. सो MPDंतल्यान जो माल वता
तातूंत सगळ्याक आमच्यो गाडयो चलता. हें आतां रिप्रेझेंटेशन कोणा कडेन दिलां तुमी सारकें? आमी आतां हे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक एड्रेसींग टू डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट केला आनी तेजी CC जी आसा ती CMाक आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक मार्क केली. तुवें एंट्री केला काय तेजे हँड डिलिव्हरी? ना एंट्री इनवर्ट नंबर घेतलेलो आसा. ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर ना, मेळटा? direct मेळूंक ना म्हाका एक सांग, ऑर्डरीचेर सदांच एक पुलिसांचे आरोप जाता की खंय तरी पयशे घेता आनी सोडटा म्हणून. तुमकां असो एक्सपिरियन्स येयला की तुमच्या कानार तरी पडलें? ना कितें आसा उजो लागल्या शिवाय दवरिना म्हणटा पळय न्ही, तेन्ना खंय तरी उजो लागलेलो आसता म्हणूनच दवरता न्ही, आनी आमकां हो एक्सपिरियन्स आसा. CCTV कॅमेरा बीन ना? ना बॉर्डर चेकपोस्टाचेर एक्चुअली CCTV कॅमेराज ना. तुम्ही जाय जाल्यार वचून व्हेरीफाय करूं शकता. एक्चुअली कशें आसा, अदर स्टेटीन जर आसत न्ही जाल्यार ओवरलोड सुद्दां ट्रॅक करपाक बॉर्डर चेकपोस्टाचेर वेब्रीज आसता. सो बॉर्डर चेकपोस्टाचेर वेब्रीज ना गोंयान, CCTV कॅमेरा ना. हांवें एक्चुअली एक RTI घातलेलें आनी मागलेले की कित्याक लागून ना. सो म्हाका रिप्लाय ताणें दिले अशें की ते आमी अंडर RTI दिवंक शकता. सुद्दां ते हांव म्हणटा आसा डेफिनेटली आसा. पयशे दिल्या शिवाय ते टोक सोडीत ना. तुमचे कडेन आमी लायनी वयता ह्याच खातीर. आतां तुमी सुद्दां फाटल्या दिसांनी मिडियान न्यूज केल्ली न्ही की हो केरी चेकपोस्ट आसा ते पोस्टिंगाक लागून पयशे दिवचे पडटा म्हणून. आतां पोस्टिंगाक लागून सपोज जर पयशे दिवचे पडटा थंय कितें तरी इनकम आसा म्हणून तो पोस्टिंगाक पयशे दिता न्ही. सिंपल कॉमन सेन्स. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हितून इनवॉल्व? ना आमी ते सद्याक तरी कांय सांगूं शकना कित्याक आमकां त्यो गोश्टी व्हेरीफाय जावंक ना. हेजे बद्दलूच तुमी कितें कानार घातला? ना आतां ओवरलोडिंगाचे जावं कॅशलेस ट्रान्जॅक्शनचे आमी ऑलरेडी ती रिप्रेझेंटेशन्स ओवरलोडिंगाची तरी दिल्ली आसा. कळ्ळें न्ही, 2024 दिल्लें ओवरलोडिंग बंद करचें म्हणून 2024 दिल्लें रिप्रेझेंटेशन. तेजेर अजून कांय तरी कारवाई जावंक ना. कॅशलेस केल्यार हे सगळे गजाली जाग्यार आतां सिंपल गोश्ट आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंट जेन्ना GST इम्प्लिमेंटेशन जेन्ना जालें पळय न्ही तेन्ना बॉर्डर चेकपोस्टाची गरजूच ना म्हणटा. कित्याक वाहन एप आसा जावं आनी गव्हर्मेंटाचे ऑनलायन जी डॉक्युमेंट ट्रॅकिंग एप्स आसा पळय न्ही, सो ती येयल्ल्या कारणान सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें म्हणणें अशें आसा की बॉर्डर चेकपोस्टाची गरजूच ना. पूण तुका अशें दिसना बॉर्डर चेक जाल्यार इलिगल एक्टिविटीज चड जातल्यो? आतां कितें तरी ताका दुसरी सिस्टम डेवलप करूं शकता न्ही. बॉर्डर चेक जावपूच जायना, इलिगल हें जावचें ना अशें दिसना तुका? म्हणजे चुक्याक जावपाक तुवें ओले जाय अशें जालें न्हू. पॉसिबिलिटी सगळ्यो आसता, पण आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटान जेन्ना ऑर्डर काडली बॉर्डर चेकपोस्ट रिमूव करपाचें म्हणून तेन्ना तेंच्यांनी कितें तरी विचार केला आसतलो. स्टेट बेश्टेच गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट काडचें ना न्ही. स्टेट गव्हर्मेंटाचो कितें तरी आतां नंबर प्लेट चेक करपाक स्कॅनर बसयल्ले आसा. सो नवे एडवान्स सिस्टम येता तितूंतल्यान चेक करूं येता न्ही. आतां ऑलरेडी बॉर्डर चेकपोस्टाचेर ते नंबर प्लेट स्कॅनिंग करून डॉक्युमेंट सगळे गाडीचे व्हेरीफाय जाता. नंबर चेक केलो भितूर इलिगल एक्टिविटीज जाता. सो खूब अशे हेजेर हें धरता म्हणजे इलिगल सोरो धरता किंवा मास धरता, तो मागीर कशें चेक करतले? तूं जर सांगता पळय हें जावचेंच न्हू म्हणून बॉर्डर चेक जावचीच न्हू असो म्हणटा म्हणजे ते मागीर कितें करतले? आमचो मुद्दो कितें आसा, आमी बॉर्डर चेक जावचीच न्ही असो मुद्दो खंयच मांडूं ना. आमचो मुद्दो कितें आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें जे सर्क्युलर येयला स्टेट गव्हर्मेंटाक आमी तेका धर. कित्याक ऑलरेडी खुबश्या स्टेटींनी बॉर्डर चेकपोस्ट काडल्यात, पण तेंच्यांनी अदर कितें तरी सिस्टम डेवलप केले आसतली न्ही. सो ती सिस्टम स्टडी करून गोवा गव्हर्मेंटान ती हांगा इम्प्लिमेंट करूं येता न्ही. तुम्ही आमी अशें म्हणना की केले स्टडी हा? तुम्ही करून सांगपाक जाय ना गव्हर्मेंट तुम्ही केला काय? ना आतां अदर स्टेटींनी कितें चेकपोस्ट काडल्या तेंच्यांनी चेक पॉयंट्स केले. चेक पॉयंट्स म्हाका एक सांग, तुमची कितलो डिमांड आहा? मेन डिमांड कितली आहा? हा डिमांड कितली आहा तुमची? आमचें डिमांड कितें आसा, एक चेकपोस्ट रिमूवल, ओवरलोडिंग स्टॉप करपाचें टोटल, आनी जें कितें आसा इन केस चेकपोस्ट कितें कंटिन्यू जाता जावं आनी कितें जाता जाल्यार तें कॅशलेस करप. सो इन शॉर्ट कितें आसा, जो आमचो इम्पॉर्टंट जो डिलिव्हरी टायम आसा पळय न्ही, ह्या सगळ्या गोश्टींनी आमचो तो लॉस जाता. म्हणजे तुमकां हॅरेसमेंट जाता म्हणटा हय. चॅक पोस्टाचेर? हॅरेसमेंट असो न्ही, पण गाडी स्टॉप करता थंय दाखयता सगळे पेपर आनी ते चेक करता. आमचे सगळो पेपर माल जो आसता तो सगळो लिगल आसता. जेन्ना आमी लोडिंग करता ते कंपनी सील मारून धाडटा. टपाल आसता, EV बील आसता, सगळे पेपर आसता, गाडयेचे पेपर वॅलीड आसता. सो गव्हर्मेंटानूच जेन्ना ही सिस्टम डेवलप केल्या पळय न्ही तेन्ना. पूण ते सगल्यांक आसना न्हू, आतां कंपनीचे उलयता पळय, पूण सगल्यांक आसना न्हू ते? ना सगळ्यांक आसना. हय, तेका लागून ते चॅक पोस्ट तेका लागून जाय पडटा. ना पण मुद्दो कितें आसा आमचो पळय कशें आसा, आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटान जेन्ना ही बाकीच्या स्टेटींनी आतां आमचें गोंय एक बारीक स्टेट जाली, ज्यो मोठ्यो स्टेटी आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी काडले चेकपोस्ट, ऑलरेडी काडले.
आमच्या गोंयांत कितें प्रॉब्लेम आसा ती सिस्टम डेव्हलप करपाक आनी एडवान्समेंट करपाक सरकार ऑलरेडी ऑलवेज सरकार कितें उलयता एडवान्समेंटाचेर उलयता न्ही सो कितें तरी सिस्टम एक सिस्टम स्टॉप जाली जाल्यार दुसरी सिस्टम एडवान्स करपाक मेळटा न्ही चेकपोस्ट काडलेले एज अ लिगल लिकर बिकर भायर वचप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इजी जावपाक इजी जातलेंच बट कशें आसा ताका कितें तरी सरकारान सिस्टम डेव्हलप करपाक जाय न्ही